आगे जाओ आओ आओ बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. आमचो देव बाप आमचो सगल्यांचो मोग करता. आमा पातक्यांचे सोडवणे पासून ताणें आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू आमचे पासत खुर्सार मेलो आनी आमचेच खातीर पुनर्जिवन जालो. ताचेच वरवीं आमी पुनर्जिवनपणाची बागेली जाल्या. संवसारी जिवीत जियेतना आमी एक बरें जिवीत जियोंक वावरूंक जाय. हेच आमचो भाव बेंटो आपल्या जिवितान करूंक वावुरला आसतलो. ह्या ताच्या बऱ्या जिविताचो इनाम देव बाप दितलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. पूण मनीस देखून आमी ओसोक्त आनी ह्या ओसोकतायेंत आमी चुकता. तर आमच्या भावाच्यो चुकी बोगसूंक
ताका आपल्या स्वर्गी राज्यांत वांटो मेळूंक ह्या मिसांत आमच्या भावाच्या ओतम्या खातीर मागुया. तशेंच आमच्या भावा बेंटो हाच्या अकस्मात मरणान ताची घोरकान्नेची, दुवेची तशेंच भावा भयणां, सोयऱ्यां आनी इश्टाची काळजां दुखवल्यांत. तर तांच्या काळजान तोखतेली बुजवण फावो कर म्हूण बापा लागीं ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी ही दिनवासनेची भेट म्हजी आनी तुमची देवाक मानता तसली जावं. जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी दिवपाच्या उदारपणान जिवंक चुकल्या असल्या आनी हेर साबार चुकीचे वेळार याद करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमचे चुकीचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवा आनी तुमकां भाव भणिदो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सोदपाक घेवन सदांच आंकवार मरी सगल्यांत ह्यो दितां काणी भोगता. आनी तुमकां भाव भणिदो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सोदपोतवेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनरुज्जीवन जालो म्हूण भावार्थान आमी ओळखून घेता. ताचे सव्या मरून गेल्ल्या बेंतो आमच्या भावाक ताचे वरवीं संतोशान पुनरुज्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलान कोरिंथकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, जो थोडें वोमता तो थोडें लुवता आनी जो चड वोमता तो चड लुवता. आपणें दिवंक थारायला तें तर जोन एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें ना सोदतना मोन न्हय, कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता. तर तुमकां सगलीं देणी उपत दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेल्लें म्हणटोच दोयाल करिनय करूंक तुमकां अगलें कितेंय तें आसतलें. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बलांक दिलें. तांचें प्रमाणीकपण सासणाक थोकता. जो वोंपेक बी आनी ताका पोसूंक खाण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें, तुमचो जबाब जातलो. दया करता आनी उश्णी दिता तो मनीस बागी. सगलीं म्हणया, दया करता आनी उश्णी दिता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताच्यो आज्ञा सोंसतान पाळता तो मनीस बागी. तांची संसद प्रितुमीचेर बलिश्ट जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची संसद सुदवय. जबाब
दया करता आनी आशनें दिता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णी दिता. प्रामाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास थकतलो नितीकालीन. जबाब दया करता आनी उश्णी दिता तो मनीस बागी. निर्बागेची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपले कालीस गोड दवरता. ताका भिरांतूच ना. आखरेंत आपल्या दुस्मानाचें गोरतान जाल्लें पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब दया करता आनी उश्णी दिता तो मनीस बागी. सोंदोल हातान तो दुबल्यांक वाडटा. ताचें बरेंपण थकतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब दया करता आनी उश्णी दिता तो मनीस बागी. उद्गाराक सगळ्यो उबी रावया. Salves por el suyo, aleluya. 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 Jesu tuci barostona, tucia papashi amkavo. Jesu puno जीवन पोतू, तुझो द्रान आमका जीवन को. Salves por el suyo, aleluya. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. Moima tuka sumya. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, गोवाचो कोणो जमणीर पडोन मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता. पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता. आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो दुयेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जूंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रचेस्तानो, आयच्या दिसा पवित्र सभा प्रधान सेवक लॉरेन्स हाची परब मनयता. पाप साहेब सिक्स्तूस दुसरो हाचो भाग्यांत लॉरेन्स प्रधान सेवक आसलो, डिकन आसलो. जेन्ना पाप साहेब सिक्स्तूस दुसरो सोंपता तेन्ना एम्परर वालेरियान प्रधान सेवक लॉरेन्साक सांगता, सगळी पवित्र सभेची ग्रेस्काय आसा ती 3 दिसांनी म्हज्या ताब्यांत कर. लॉरेन्सूय सगळी पवित्र सभेची ग्रेस्काय गोरिबांक वांटा. आनी 3 दिसां उपरांत एम्परर वालेरियनाशी वेता. आनी वालेरियन विचारता, पवित्र सभेची सगळी ग्रेस्काय खंय आसा? आनी लॉरेन्स सगल्या गोरिबांक बोट दाखोवन म्हणटा, ही आसा पवित्र सभेची ग्रेस्काय. एम्परर वालेरियन खंय प्रिच्च आसतना इतलो रागान बोत्ता की प्रधान सेवक लॉरेन्साक तोडसून जिवो भाजूंक मारूंक हुकूम घालता. व्हडली कायल तयार करतात, तातूंत तेल घालतात
आनी तेल शिजलें म्हणटच प्रधान सेवक लोरेसाक तातूंत घालतात. आनी तो मोरता तेदना पासून इतलो काळजीदारपणान आसलो की थोडेशे वेळान तो आपल्याक भाजतल्यांक म्हणटा, हांव आतां एके वाटेन भाजलां, दुसरे वाटेन म्हाका पोत्तात. प्रचेस्तानो, आयच्या पयल्या वाचपान तुमी फावो तें लक्ष दिलां जाल्यार तातूंत आमकां ही कल्पना आयकूंक मेळ्ळ्यात. जो कोण आस्त्या मुखामळान दिता ताचो देव मोग करता. कोण तरी हाचेर नियाळ करून म्हणटा ते एक भासांचे दिवपी आसात. पयलो ओंजोन दिता, तो ओंजता देखून ताच्या दिवपान खुशाली ना, संतोश ना. दुसरो दिवपी कायदो म्हूण दिता, म्हाका कायदो बोड कोत्ता दिवंक देखून हांव दिता, ताचेय दिवपान खुशालकाय ना. तिसरो दिवपी आसून दिता, म्हाका देवान दिला हांवूय दुसऱ्याक दिता, हे दिवपान प्रिचास्तानो खुशाली आसा. बागेंत लॉरेन्स दिवपांत असल्या व्हडतेपणान जियेलो. आज आमी हे मिसा भेटेन वांटो घेता जाल्यार हे आमच्या सोंपून गेल्ल्या भावा बेंतो पासत मागूंक. तोय ह्या संवसारी पयणान गोडयेक दिवपांत फुडें गेला जातलो. जायते पावटी गोडयेक ओंजोन दिला, थोडे पावटी गोडयेक कायदो म्हूण दिला, पूण आपल्या जिवितान गोडयेक जायते पावटी ताणें हांसून दिला, देवाचें रूप पळोवन दिलां. देवान म्हाका दिलां देखून हांव दुसऱ्यांक दिता असल्या आयतेपणान दिलां. तशें पासत आमी देवाक दिन वाचुया. कसलेय दिवपांत वो कसलेय उणेपणांत तो सोंपला जाल्यार आमच्या मागण्यांतल्यान तें ताका फावो जावंक मागुया. ताच्या मरणांतल्यान ताचो कुटूंब ओदीक करून ताची पोतीन आनी ताचें भुरगें तशेंच ताचीं भावणां दुखांत हें दूख तांणी क्रिस्ती मोनान सोंसूंक मागुया. आनी आमकां दर एकल्याक एक देवीकपण दुसऱ्या सगळ्यांक उदार जावंक मेळोय म्हूण हे मिसा भेटेन मागुया. मोच्या भाव भणिदो, मोच्यांनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या नातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नातले पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पोरा आमच्या कोणवाळ्या बापा, तुज्या पुता बेंतोचे सोडवणी पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारान मानून घेतलो. तूं तो दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. तेच क्रिस्ता
आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवंत जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बरवसो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमोर जिविताची भासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या भावार्थ्यांचें जिवीत सोरोना तें बदलता. हें संवसारांतलें बिराड मोडोन वेता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दरबारां सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सोकल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो भावार्थाचो गूट म्हणून भावार्थाचो गूट परगटुया. सुमया जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी एक काल्सींतलें पियेताव. तितलेय फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा बेंतोची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन गेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनरुज्जीवन जावं. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमिस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमिस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये संगाती, तिचे पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोंपून गेल्ल्या बाबाक बेंतोक सासणाचो विसो, ताच्या कुटुंबाक फावो ती बुजवण आनी आमकां दर एकल्याक एक उदार काळीज मेळूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचेच चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस. आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपुटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आसते मुखां मुळा एकामेकाक प्रितीन शांती दिया. देवाचे इश्टले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे इश्टले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे इश्टले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान देखून
आमी सुभागी सुम्या चे भितोऱ्योच्यो म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù boria golia, Gesù swadik bolia, sorgi tantu Deului, sorum magai lui. Gesù boria golia, Gesù swadik San lo ave tu
प्रार्थूया. प्रितीवोन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पोयणा वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रोगोत आमच्या वाटेचें जेवण जावून तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसलोल्या आमच्या भावाक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशें बसात. Corinthians chapter 13 verse 1 says, "Love is patient, kind, and doesn't envy. It doesn't boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no record of wrong. Love doesn't delight in evil, but rejoices with the truth." When I read this verse and pondered on it, I realized that the only man that showed me true love was my father. He loved me abundantly, so much that he sacrificed his own desires and dreams to fulfill mine. He made sure everyone knew that I made him proud with my academic results. He would constantly call me Bacha and never say anything after that just to annoy me. We would speak history and politics and argue about it for days like it was personal. Papa always pampered me like a princess with love and riches. He bought me high-tech gadgets to teach me what he loved. I'm tech-savvy only today because of him. If he had 5 prawns on his plate, he made sure that he gave me 3 because he knew how much I loved it. Today, Mama and I are very independent, strong, and outspoken women because he taught us to be one and always made us aware that the only ones to get up and fight for us is no one but ourselves. My only wish that remained unfulfilled now that he's gone is the father-daughter dance that I dreamt of my entire life. But I know that he will be present and bless me everywhere I go. I'd like to thank the parish priest, Reverend Father Francisco Dias, for this Eucharistic celebration. On behalf of Mama and I wholeheartedly would like to thank my family, Dennis Uncle, Luis Auntie, Boblashtia, Shana Mama, Marshu and Philip Dada, and Winston, and family friends Franco and Agnes for helping us make the required arrangements for this day and for being with us in this time of grief. I would like to thank the entire choir team for their sublime singing with accompaniment. I thank each and every one of you who are present here for this Eucharistic celebration. I would like to humbly request you all to keep my father in your prayers. Adios, Papa, I love you. I always have and always will. सगळें उबी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावडत्याचे चाली पोरमणे पाळटना दुनिया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळोवं. अशें मोर्टांच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोंवड्याच्या कांदार सासनीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येया.
नासनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाबोय निरंतरी प्रकाश ताचेर फांकय बो दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुज्या आधीन करता. जेजू तायन मेल्ल्या सगल्यां बरोबर निमाणे दिसा जेजू सांगता पूर्ण जिवंत जातलो म्हूण तीर बरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चाकराक साबार देणेनी तुवें बोल्लोय, अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्तातायन भक्तांचे एकवटाची कोणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा, आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवशीं कोर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगता आनी आमच्या भावा बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जियो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देव तूं तुका वैकुठान घेवन व्हरूं. तुज्या येण्या वेळी रोगसाक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुजाल्या शारान व्हरून पावूं. निकेप जाग्यार वचूंक मातशें भायर सरात. तूं आमकां
आणि पुढे सोड नका. असं बांध किती बांधता बांधता. ओके. आमच्या भावा पासत आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पूर्ण शिवणपणान जिवीत, म्हाका सत मानता तो मरो जाल्यारूय जियेतलो, आनी म्हज्या ताईन जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासतांक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तो रोडलोय सुमिया, आमची दुखां पुसून काड. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. तुवें मेल्ल्यांक जिवोन केलें, आमच्या भावाक तुज्या राजान घे. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आपल्या पाप रोडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बासायलोय, आमच्या भावाक तुज्या राजान घे. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यान ताका एकठांय. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय, ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणान बसय. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या, भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बोरवोशान आमकां धीर दी. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. सगली आमची मागणी एक करून म्हणुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ह्यो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमीन. सर्वेस्परा, आमी तुज्या लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या चाकराची काकलूत कर. आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मोन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यांत ताणें एकवटायलो, तेच परीन तुज्या काकुतीन सर्गीन देवदूताच्या वर्गान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सासणाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभय. आनी रोदनेल प्रकाश ताचेर वापय. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
이렇게 불어래? 나 얼마나? 지금 볼래? 매일 넣고 하는 거요? ओके कोई समझाना हो तो मरे हाँ लग गया कोई इतना मत होगा बंद करो ओके ओके